and gentlemen, a warm welcome to one and all gathered over here. ह्या पिलाच्या दोंगरार सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार नमस्कार. तुमकां पळोवन आमी पिलाची संस्था खुशाल. तुमच्या मिशनरी भुरग्यांच्या तशेंच बाबा सांगाता तुमचो वेळ सारूंक तुमी आयलीं देखून आमी तुमचे सगळ्यांचे आदी फुडेंच उपकार आठयता. दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तर मोगाच्या न्हू आज केरीत बाग तुका आनी म्हाका पिलार संस्था फावो करता. जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड ह्या संगीत ऑपरेटांत वांटो घेवंक ह्या देखाव्यांत केरीत भाशेन आमी जेजू सांगाती जेत्सेमानी बागेंतल्यान जेजू खुर्सार मोरो पर्यान आनी जेजूचे पुनर्जिवंत मेरेन पळयतले. तर सुरू करचे आदीं कांय मुख्य सूचना. फाटल्यान आमच्या पार्किंग लॉटान नितळ वॉशरूम्स हांची सुविधा तुमच्या पासत केल्ली आसा. गरज तेन्ना तुमी ते वापरचे. तशेंच जंय फुरीस आसा थंय फूड स्टेशन वो कॅन्टीन घातलेलें आसा. तुमच्या पोटाची तानभूक थंय वचून तुमी मारूं येता. हो देखावो चलतना खेरीत उपकार मागता. हो देखावो चलतना कोणेच हाचें आपल्या मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग वो लायव्ह स्ट्रिमींग करचें न्हय कारण टॅक्निकल इश्यूज जावची चान्सीस आसात. तशेंच आमच्या कलाकारांक जेन्ना ते माचयेर आपली कला दाखयतले तांकां डिस्टर्बन्स जातलें. सोजमोता तुमी सगळीं मांडून घेतलीं आनी तुमचो सहकार आमकां दितल्यात म्हणून. मोगाच्या न्हू मोगाल उतरांनी उपचारीक येवकारांतल्यान हे सांजेक सुरवात दिवंक माचयेर आमंत्रण करता पिलार संस्थेचो पाद्री डायगो रॉजर डिसुजा हांकां. ताळयांच्या गणगणान ताका येवकार दिवचो. पाद्री डायगो रॉजर डिसुजा. हांगा हाजीर आसलोले भोवमानिस्त अलेक्स दायस पोर्ट ब्लेअर दिओसिसीचे एमेरिटूस बिशप फादर मानेस्त फादर नाझारेथ फेर्नांडीस पिलार संस्थेचे श्रेष्ठ वडील पाद्री बावानो माद्री भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ इश्टानो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोली सांज आवडेता आनी पिलार संस्थेच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. प्राचीत काळाच्या चवथ्या सातोळ्यांत आमी आसाव. प्राचीत काळांत जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी उगडास करता. हो आमचे सोडवणेचो गूट खोलायेन नियाळून सोडवणेची वाट चलूंक आमी तयार जाता. हेंच करूंक तुमकां आदार दिवंक आयज आमी हें ऑपेरेटा जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड माचयेर हाडटा. हो ऑपेरेटा बरोवपी नांव वस्तो संगीतकार आनी बरोवपी आमचो फादर डॉमिनीक आल्वारीस आनी ताचो सांगाती फादर डायगो रॉजर डिसुजा. ह्या ऑपेरेटाक संगीत बसयलां आमचे नामनेचे संगीत मायस्ट्रो मानेस्त फादर पीटर कार्दोझोन आनी फादर एल्विस फेर्नांडीसान संगीताची मांदावळ करूंक सहकार दिला. ह्या ऑपेरेटाचो डायरेक्टर फादर जोसे बाप्तिस्ता आनी क्रिएटीव डायरेक्टर फादर आग्नेल गोम्स. (1985) वर्सा असलोच लँटन ऑपेरेटा ह्याच जाग्यार आमी भुंय माचयेर हाडलोलो.
तेन्ना ऑपेरेटा पळयतल्यांक बसकां व कोदेली नासल्यो. जसो दर एक देखाव्याचो जागो बदलतालो त्या प्रमाणे ऑपेरेटा पळयतलीं थंयच्या थंयच उबींच घुंवतालीं. आज तुमच्या कोदेलाचेरूच बसून तुमी हो ऑपेरेटा पळोवंक जाता, कारण ऑपेरेटाचे सगळे देखावे तुमकां एकेच माचयेर दिश्टी पडटात. ही माची आनी स्टेज सेट्स हे तरेन घडोवन हाडूंक भारी वावुरला आमचो मानेस्त फादर एड्रियन फुर्ताडो, बेतलबाती फिरगोजेचो पादविगार आनी ताचो पंगड. आपली नाजूक कोला वापरून तांणी आज ही पिलारची दोंगोल्ली जेरुजाल्या शाराच्या रुपान नेटयल्या. तांकां आमी ताळयो मारून तांचो अभिनंदन करुया. 40 वर्सां फाटीं घडोवन हाडलोल्या ऑपेरेटाचो उगडास आमच्या कांय पाद्री भावांक आजून पासून आसा. तेन्ना ते ल्हान सेमिनारिस्ट आसले. आतां परतून असलोच ऑपेरेटा घडोवन येवचो म्हूण ते आशेताले. एक दीस आमच्या मायनर सेमिनारींत जेवणाच्या मेजार बसलोले आसतना फादर पिटर फेर्नांडीस, जाका आमी फादर पिटर दे कोल्वा म्हूण वळखता, ताणें आपल्या काळजांत आसलोलो हो आवडो आपल्या सांगात्या पाद्री भावांक स्पश्ट केलो. आपल्या सांगात्या पाद्री भावांचो सांगात आसा ते ओळखून ताणें हो प्रश्न पिलार कॉम्प्लेक्सांतल्या वडिलां मुखार दवरलो. सगळ्यांनी हो ऑपेरेटा माचयेर हाडूंक खुशी दाखयली. हे तरेन फादर पिटरा सांगता फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस प्रोड्युसर कसो आनी फादर एंटनी जोसेफ फेर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर कसो हांणी फुडारीपण घेतलें. हो ऑपेरेटा घडोवन हाडूंक आमकां आमच्या संस्थेच्या श्रेश्ठ वडिलाचो मानेस्त फादर नाझारेथ फेर्नांडीस आनी तांचे बुध दिनारांचो सहकार मेळ्ळो. पिलारची संस्था सैमांतूच पायनियर मिशनरी म्हणगे जंय जेजूची बरी खबर आजून पावूंक ना थंय शुभ वर्तमान परगडटा आनी दुर्बळांची आनी समाजान सांडलोल्यांची सेवा आनी उदरगत करूंक वावुरता. ह्या ऑपेरेटाचो हेतू होच शुभ जेजूची शुभ खबर परगटूंक. देखून पिलारची संस्था शुभ वर्तमान परगटपाचें हें मोलादीक साधन म्हूण समजून आदींच थावन असल्या ऑपेरेटांची दाखोवण करीत आयल्या. हो आपलो वावर ती चालूच दवरता. मानेस्त फादर पिटर कार्दोजो आनी फादर डॉमिनीक आल्वारीस हांणी गोंयचे माचयेर केल्ल्या सगळ्या वावराचो आमकां पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक अभिमान भोगता आनी तांची प्रेरणा घेवन आनीकूय आमचे कलाकार संगीतकार बरोवपी आमकां फावो जावंक म्हूण मागता. आयज ह्या ऑपेरेटांत आसलोले जेजूच्या कोश्टा मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणाचे देखावे आमचे भितर आमचो भावार्थ जागोवंक पावूंक होच आमचो आवडो. जे आमी पळयतल्यांव आनी आयकतल्यांव ते आमी नियाळूंक, समजूंक आनी सोडवणीचे वाटेर चलूंक भोव फायद्याचे जावं. आनीक एकदां सगळ्यांक तुमकां हे पिलारचे दोंगरार उनवणीत येवकार दिता. देव बरें करूं फादर तुज्या उनवणीत येवकारा खातीर. उपकारी काळीज आनी दिनवाची मोन सगळ्यांकूच बुलयता आनी आवडटा. तर अशेंच कितें करूंक आनी सांगूंक तुमचे मुखार येता पिलार संस्थेचो पाद्री लॉरेन्स फेर्नांडीस. मागता सगळ्यांनी ताका ताळयाच्या गणगणान येवकार दिवंक. म्हज्या भोव अपूर्बायेच्या इश्टानो आनी बा भयणीनो, जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड ह्या ऑपेरेटाच्या समितीच्या नांवान हांव दिनवासनेचीं 2 उतरां उलोवंक हांगासर आसा. आमचे संस्थेचे श्रेश्ठ वडिलाक पाद्री नाझारेथ फेर्नांडीसाचे उपकार आठयता
ताणें आनी ताचे कावन्सिलर हांकांय आमचे दिनवास. हें लायव्ह पॅशन प्ले ऑपेरेटा माचयेर हाडूंक तांणी आमकां आपलो आदार आनी सहकार दिलो आनी ही आमची येवजण शाती पावयली. देखून काळजान तावन तांकां दिनवासता. तशेंच पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील फादर एंटनी जोझेफ फर्नांडीस सगळो तेंको दिवन आमचे मदें तो वावुरलो. तांकांय आमचे दिनवास. आमच्या सांगाती पाद्री बावाक बेतालबातीच्या विगाराक पाद्री एड्रियन फुर्तादोक तो गोंयचे पवित्र सभेचो सोबार वनगुणांनी बोल्लोलो पाद्री. देवान ताका सोयबीक सोबितायेची आनी आकारणेची हिकमत दिल्या. ताणें दीस आसलो तो रात करून आनी रात आसलो तो दीस करून आपल्या फिरगोजेंतल्या तरणाट्यांक आनी वावुरप्यांक घेवन ह्या ओपेराची मांदावळ आनी ही नाजूक कलेची माचयेर तयारी केल्या. कशें म्हूण फादर आमी तुजे उपकार आठोवचे. मानेवंत आग्नेलाचे आनी पिलार सायबेणीच्या मजतीन देवान तांचेर आनी तांच्या गोवळिकी वावराचेर आशिर्वाद घालूं आनी तांच्या जिवितांतल्यान तो परसोडूं. तो आमच्या सांगाता आजून ताचो आमकां जायतोच आदार आनी सहकार मेळून ही कार्यावळ अदीक अर्थाबरीत जाली. तशेंच बेतालबातीच्या फिरगोजकारांक जीं हांगासर आयज मोठे संख्येन आयिल्लीं आसात देवान शुभ आशिर्वाद भरूं हे आमचे आवडे आज सोबे माजार उक्ते करून तांकां आमी वाखाणटा. म्हजे खेरीत दिनवास ऑडियो क्रिस हाच्या दोनयांक क्रिस जो हांगासर आसा सावंड सिस्टम आनी काल ताचो सावंड इंजिनियर हाका तांणी बऱ्यांतलो बरो सावंड सिस्टम तयार करून फाटले 15 दीस आनी निमाणे 4 दीस रात वावरून हो दोबाजो तांणी सुंगरायलो. आनी हें सगळें तांच्या उदारपणाचें देणें आमकां आनी आमच्या संस्थेक सावंड सिस्टम जनरेटर पर्यान दिल्यात. मानेवन आग्नेलाचे मजतीन दोनया देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. पिटा दोरादो हाणें हें सोबीत पेंडॉल आनी माची मांदावळीन घालूंक आमकां जाय तो फाटल्या दिसांनी आदार आनी तेंको फावो केलो. तशेंच फ्रेंड्स ऑडियो शेल्टन हांणी सगल्यो लायटी घाल्यात. आमचे दिनवास आशिर्वाद एंटरप्रायसीस हाच्या दोनयांक बियातोक हांकां ताणें व्हिडियोग्राफी LED स्क्रीन्स आनी ड्रोन फोटोग्राफी करून ह्या देखाव्याक नवें रूप दिलां. आमचे खेरीत दिनवास डायना हाणें लोकांक हाडूंक व्हरूंक आमकां बागीस दिल्यो. तांकां आमचे खेरीत दिनवास. मारियन रॉड्रिक्स आनी ताची गोरकान सेवियोला हांणी जेवणां पिण्याची वेवस्था केली. तांकांय बी आमचे खेरीत दिनवास. आमचे दिनवास क्रॉसक्राफ्ट हांच्या उत्तम वावरा खातीर फ्रांसीस आनी सिगी सेरांव हे दोगूय भाव हांकां सगल्यांक काळजान तावन दिनवासता आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचे दिनवास पेंजीम म्युनिसिपॅलिटी कॉर्पोरेशन हाचो नगर अध्यक्ष श्री रोहित मोन्सरात आनी कमिशनर क्लॅन मदेरा हांणी आपले वावराडी धाडून सोर भोंवती नितोळाय केली. देखून आमचे तांकां खेरीत दिनवास. आमचे दिनवास मांबा सेक्युरिटी सर्विसीस हांच्या दोनयांक निखील देवशेकर हाणें सेक्युरिटी आनी ट्रॅफिक अरेंजमेंट करूंक उदारपणान आदार दिला. आमचे दिनवास सागर मेकअप आर्टिस्ट मारिना आनी हिच्या वावुरप्यांक खेरीत भाशेन ताणें जाय तो तोकोस घेवन हांगासर सेवा केल्या. तेच परी सगळ्या आमच्या बेनिफॅक्टरांक दान देणें दितोल्यांक आनी कशेय तरेन आपल्या वावराचो आदार दिवन ही कार्यावळ अर्थाबरीत जावंक जायत्यांनी आपलो सहकार दिलो. तांकां सगल्यांक कोणाकूच विसरोन आसतना पिलारचे संस्थेच्या नांवान सगल्यांक तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेकी लिंडन मोंतेरो हाचे संघटनेन लिंडन मोंतेरो फावंडेशन ही कार्यावळ करूंक आमकां मेजर कॉन्ट्रिब्युशन भेटयलां.
पिलारचे संस्थेक आदार दिवंक तो सदांच आयतो. ह्या ऑपेरेटाक तुमी करात, हांव तुमकां कितलोय आदार दिवंक तयार आसा म्हूण सांगून आमकां ताणें नेट आनी बोड दिलें. पिलार सायबिणीन आनी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन दोनया देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी. आतां पिलारची संस्था भोवमान करता. जिविताचें जिवीत आनी उजवाडाचो उजवाड हाचे समितीन हो प्रसंग धरून आदी फुडेंच सगल्यांक दिनवासून तांचे उपकार आटयल्या पासत देव बरें करूं फादर. आमी आजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. पिलार मिशनरी संस्था असल्याच गुणाचे नमुणे इश्टा मित्रांक, बऱ्या देखणारांक आदार सहकार दितल्यांक खेरीत मोगान आनी मोयपासान ते वागयतात. होच मोग मोयपास दाखोवंक उलो कोत्ता पिलार संस्थेचे भोवश्रेश्ठ वडील पाद्री नाझारेत फेर्नांडीस हांकां माचयेर येवन खेरीत बऱ्या देखणारांचो पाद्री लॉरेन्स फेर्नांडीसान सांगला ते भाशेन तांचो भोवमान करूं. तर पयले माचयेर आमंत्रण कोत्ता बाब क्रिस ऑडियो हाचो दोनी. सगल्यांनी तांकां ताळयो मारच्यो. इश्टानो, तुमच्या ताळयांचो गुणगुण चालूच आसुनी तांकां बेगीन माचयेर पावंक ओदीक उमेद आनी उर्बा येतली. देव बरें करूं तुमच्या ताळयांक. बाब क्रिस ऑडियो हांचो दोनी. आमंत्रण कोत्ता आमचो सावंड इंजिनियर बाब कार्ल हांकां. सावंड इंजिनियर बाब कार्ल, बाब बिएतो आशीर्वाद एंटरप्राइजेस आनी शेल्टन फ्रेंड्स लायट. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. खेरीत दिनवास आनी तांकां एक ल्हान यादस्तिका स्विकारूंक आमंत्रण कोत्ता पाद्री एड्रियान फुतार्डो हांकां. पाद्री एड्रियान फुतार्डो. Padre Dominic Alvarez. Padre Dominic Alvarez. सगल्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. आनी पाद्री पीटर कार्दोजो हांकां.
देव बरें करूं पाद्री नाझरेत. बोरवासो आमकां फटयना. हो देखावो आमकां जावं क्रिस्ताच्या मोगाची आनी बलिदानाचो उगडास. तर आमची कालचां मनां उक्ती करून ह्या संगीत ऑपरेटांतलो संदेश आनी देवाचो मीतमेर नासलेलो मोग तुमच्या मुखार पिलार संस्था सोसायटी ऑफ पिलार सादर करता. जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड. Idiasynchronies, Devo Munsha Curazo, Aisnial Cortau Daco, Decavotacia Civitazo, Corgevo Tantai, Kerit Moktazo, Devazo Pavol Dacoeta, Corul Shivor Milagrizo, Sota ce sotto, sotto Shicoita, Sota ce sotto, Sota Chivata Coita, Sota ce sotto, sotto Shicoita, Sota ce sotto, sota ci mata coita. Faccia casa su Rusari, i cotabo mogaci, surwatek devan poeli, sorgani pritum nosti, ciuprani vodospoti, sogli vonral pritum voldi, upranada uevek rozu, elita katek shiroz leci. Usvaraco, usvarto, coro usvarta coita. Usvaraco, usvarto, omor usvara pavoita. Usvaraco, usvarto, coro usvarta coita. Usvaraco, usvarto, omor usvara pavoita. Sharan Zomolo Isforzaduti Sade Poran Cielo Dontin Vorsamitor Palestin Solon Molo Munshakurak Civitazo Coroor Shikon Gelo Civitace civito, civitazo orsicoita, civitace
जिविताचे जिवितो जिविताची वाट दाखयता जिविताचे जिवितो जिविताचो ओठ शिकयता जिविताचे जिवितो जिविताची वाट दाखयता Sakuruto urpoching shikoitalo para tortutanzo exomo mitsunkalo unor jibon koru devan put murda koilo koson deskyon osomo son sarati bollo Civitace civito Civitaci vata coita Usvarto Coro usvarta coita Civitace civito Civitaci vata coita Usvarto, coro usvarta coita Sotace sotto, civitace civito Usvarto, Sotace sotto Civitace civito Usvarto जेसू एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वेतालो आनी केन्नाय आपल्या शिसांक कुशीन धरून तांकां शिकयतालो सेजारिया फिलिपी ह्या नोगरांत पावतूच जेजून आपल्या शिसां मुखार एक म्हत्वाचो प्रश्न घातलो इश्टानो लोक म्हाका कोण सोदता कांय जाण जोआव बाप्तिस्त अशें म्हणटात दुसरी एलिजा कोण जिवंत जालो एक प्रवादी अशें ते म्हणटात पूण तुमी म्हाका कोण सोदतात तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हांव क्रिस्त म्हूण तुमी मानतात पूण धर्मशास्त्री आनी फारिझीव हे मानिनात इश्टानो आतां तुमकां हें सांगचो वेळ पावलो देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुसाल्याक वेचो आसा थंय जाणट्याच्या मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातांतल्यान हांवें जायते सोंशें आसा ते म्हाका जिवेशी मातले केन्नाच ना सायबा हे देव तुका केन्नाच कळूंक दिवनाय म्हजे सुरशिल्लो कूड सोडून वचयताना कित्याक तुजें चिंतप देवाचें न्हय ते मनशाचें इश्टानो हांव तुमकां शिटकायतां म्हजो पाटलाव करूंक तुमकां खोशी जाल्यार म्हजे भाशेन तुमी जायते सोंसचें पडटलें गुरुजी 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 तुका मारिया आनी मार्थान आपोवंक धाडला तांचो भाव लाजरूस चड दुयेंत आसा खंय तुका ताणी बेथान्याक आपयला तूं वच हांव येता ओके गुरुजी बेथान्याक तो वचोंक सोदता बेथान्याक सावन जेरुजालेम लागींच आसा
थंय जेजूक जिवेशी मारतले. जेजू लाजर आनी ताच्या भयणांक मारिया आनी मागदालेनाचो एक खूब इश्ट आसलो. तेवशिल्ल्यान तो वेताना तांगेर वचून विसव घेतालो, धर्मा विशीं तांकां शिकवण दितालो. आतां लाजार बरो ना हें आयकून जेजू बेतानियाक वेता. गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी. सांग म्हाका बावाट तुजो कसलो. सांग मारता, सांग म्हाका बावाट तुजो कसलो. सांग मारता, सांग म्हाका बावाट तुजो कसलो. सांग मारता, सांग म्हाका बावाट तुजो कसलो. तूं वाचलोय जाल्यार भाव मोसो बोचो नासलो. म्हज्या मोगाच्या बाबा मोनानूय गिरासलो. तूं वाचलोय जाल्यार भाव मोसो बोचो नासलो. म्हज्या मोगाच्या बाबा मोनानूय गिरासलो. सगले सोड बावाटो, सोड म्हज्या हातान. विस्वास दवर, विस्वास दवर बावुरचो ना फोडान. सगले सोड बावाटो, सोड म्हज्या हातान. विस्वास दवर, विस्वास दवर बावुरचो ना फोडान. बावुरचो ना फोडान. सौम्या, म्हजो भाव बरो नासलो म्हणून तुका हांवें संदेश धाडलेलो. तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. ताका तुमी खूंय घाला. सौम्या, हे आनी पळय. पळयात, पळयात हो तांचो कितलो मोग करी. हाणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले. हाका ताणें मोडणांतलो निवारूंक जायना आसलो. लासार भायर सोर. फातर काड. गुरुजी, ताका मेल्यार 4 दीस जाले. ताका घाण मारतली. तूं म्हजेर बावाट दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली. बापा, तुवें म्हजें आयकलोय देखून हांव तुका दिरवासता. म्हजें सदांच आयकोताय देखून हांव जाणा आसलो. चलात, फातर कुशीन काडात.
ताचे बदमाश सोडात जेजू लाजाराक जिवंत करता ही खबर सगळ्याक शिपडटा जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान येतात ताका मेसाया देवाचो पूत म्हूण ते पाचारतात मुखेल याज्ञिक आनी फारिझीय अदिकूच तिडटात ताका कसो नाटा करचो ही मांडणी ते काडटात बेथेन्याक जेजून हेका लाजार मुटलेल्या मनशाक 4 दिसां उपरांत जीवन केला खूंय आनीक सगलो लोक तांकां सोत मांदूक लागल्यात आनी रोमा शारार ते कॉल पोले जाल्यार क्रांती सुरू केली जाल्यार अरे रोमकार आमी जबाबदार म्हणटले आमच्यो जुट्यो ते काडून घेतले आनी आमच्या देशाचो नाश कोत्तले आख्या राष्ट्राक संकटान घालचे परस अदीक बरें एकाच मनशाक जिवेशी मारल्यार चल महाधर्म सभेची बसका पळोवया आनी त्या जेजूक मारूंक थाराव घेवया पास्काची परब लागीं पावलोली देखून हेरां बरोबर जेजूय जेरुसलेमाक वेता उरपोज लोक ताचे जय जयकार आड्डून ताका जेरुसलेमांत भितर घेतात Nova
गुरुजी आमी जाणाव तूं सोत ते शिकयताय तर सांगशी शेजार पातशायाक आमी दोंड फारीक करूंक जाय हो तर वय म्हणत लोक ताचेर कॉलपोतले आनी ना म्हणत तर रोम कार्ताका दोत्तले हे पावट तो सापडलोच अरे दोंग्यानू कित्याक म्हणून तुम्ही म्हाका फसावंक सोदतात म्हाका एक नाणो दियात हे रूप कोणाचे आणि हे नाव कोणाचे रोमजाराचे सेजार पातशायाचे समरासाचे जाल्यार समरासाचे ते समरासाक दियात आणि देवाचे ते देवाक दियात फारिजियो हारवले म्हूण तिडटात पूण तांच्यान कांयच करूंक जायना ते वचून मुखेल याज्ञिकाक मेळटात जेजू आनी ताचे शीश परत बेतानियाक वेतात युदास जेरुजालाक वचून पोरजेच्या वडिलांक याज्ञिकांक मेळटा आनी 30 रुपयाच्या नाण्यांक ताका धरून दिवंक कबूल जाता ब्रेस्तारा दीस जेजू पेद्रूक आनी जुआवांक आपयता आनी पास्काच्या जेवणाची तयारी करूंक तांकां लायता आपल्याशी साबरोबर निमाण्या ब्रेस्तारा जेवणाक बसलो परंपरे प्रमाणे पास्काचे राती वत नासलो मेंढरो मारूंक जाय आसलो जोंबाव दिसतान दाखयलो तोच देवाचो मेंढरो वच जेजू आपणाकूच भेटयतलो बसलोले आसताना पया जेजू आपूण कितें कोत्ता तो जेवणा वेळो उठ्ठा आपलें आवरण काडटा एक रुमाळ आपल्या पेंटाक बांदता उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तोशिसाचे पांयें धुवंक लागता बांदलेल्या रुमाळाक पांय तांचे पुसून जिवेचा क्रेचो लोमुळो जाता
गुरुजी तू मुझे पांय धुताय हांव मुझे पांय धुवंक तुका दिवचो ना हांव तुझे पांय धुयना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना तशें जाल्यार नुयस म्हजे पांय उबर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव नाला ताणेन फकत आपले पांय धुल्यार पुरो तुमी नितळ आसात पूण कोटा सगळेच नात आपणाचो गात घेतलो आसलो ते सारकें जाणा जावन जेजून म्हणले सगळे नितळ नांत हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुल्यात आपल्या दोनयाहून गुलाम ओडनूय तसोच पाटयलोलो आपल्याक पाटयता ताचेहून ओडनूय तुमचे मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो सायबा कोण हांव सायबा हांव मुतो सायबा कोण तो हांव जाल्यारूय म्हज्या ताटांत हात घातला तो म्हजो घात घेतलो जो मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचे कोटा सुलमुकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें गुरुजी हांव न्हय मुतो तुवेंच सांगले जेजू ह्या वेळार एक संस्कार स्थापता उंडो आनी सोरो घेवन तांकां आपल्या मासा रोगतान बदलता घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची घेयात आनी पियेयात हे मोचे रोगोत तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशा कुळा खातीर हांव वारयतलो हे म्हज्या उगडासाक करात जुदास तू कितें करूंक वेताय ते वेगी कोर
आनीक थोड्याच वेळान हांव तुमकां सोडून वेता. हांव वेता थंयसर तुमच्यान येवंक जायना. हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. म्हजो जीव पासून तुज्या पासत दिवंक पडलो जाल्यार ओ पेद्रू तुज्या पासत जीव दितलो. पेद्रू, कोमोसात घालच्या आदी 3 फावट तूं मोचेर नेगार वेतलोय. भिये नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात. मोचेर विस्वास दवरात. चलात आतां वचूया आमी. ते उठतात आणि चान्न्याच्या उजवाडान शाराच्या एका दारवटांतल्यान भायर सरून गेस्तामलीच्या मोड्यान वेतात. ओलवेत दोंगरार ते वेतात. उपरांत तेगा आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक घेवन जेजू फुडें वेता. मोसो ओत्मो खोतीन बुडला. हांगाच रावात आनी जागृत रावात. जेजू मागणी करूंक वेता. विरांतीन रोगताचो घाम सुट्टा.
जेजू हे वेळार बुजवण जाय देखून मोगाच्या शिसासी वेता पूण ते ताका निंदलेले मेळटात अजूनही निधोन आसात तुम्ही उठात वेळ पावलो म्हाका पराधीन करचो आसा तो लागीं पावलो दोरात तेका दोरात जेजू आपणाकूच तांच्या तांब्यात खोदता ते पडून शीस पियेतात आनी पळापळ काडटात सैनीक जेजू बरोम याज्ञिकाशी वतात जायते जाण ताचेर गाराणें घालतात लोतीक गवाय दितात पूण तांचे कांयच एक धरना आखरेक परम याज्ञिकाक ते विचारतात तर तू क्रिस्त आम्ही वाखाणटाव त्या जिव्या देवाचो पुत्तो होय हांव तो तुम्ही म्हाका देव पृथ्वीच्या उजव्याक बसलोलो आनी स्वर्गीच्या कुपा वेल्यान आयलोलो देखतल्यात अनेक साक्षीदाराची आमकां कसली गरज तुम्हीच देव निंदा आयकल्या तर तुमकां कितें दिसता ताका मरण फावो ताका मरण फावो तो आपल्याकूच राजा म्हणटा ताका मरण फावो ताका मरणाचे कास्त फावो ताणे देव निंदा केल्या तो आपली पदवी कित्याक दाखयना तर इतले म्हणसर पेद्रू भायर राज आंगणात हेर लोकां सांगतात उज्याचे दोगट्याक बसून आसलो घडटा तो उगीच रावन पळयतालो Jezusi सांगतालो व्हडल्यान रडोन पेद्रून जेजूक सांगलें हांव तुज्या सांगाताक आसतलो जेजून म्हटलें फांत्यार कोंबोर ओडच्या पयलीं 3 फावटी तूं नेगार वेतलो
जेजून म्हटले फांत्यार कोंबोर ओडच्या पयलीं तीन फावटी तूं नेगार वेतलो पेद्रू राजांगणात बसलेलो असताना एकटा करून पेद्रूक वळखता आनी म्हणटा तूं एक गालिरेकार तूं एक जेजू बरोबर भोंवतालो न्हय कितें म्हणटा तें हांव नकळो बरोबर आसतालो हांव ताका वळखना आनी थोड्या वेळान तुवें आसलेल्या एकल्याक लागीं सरून पेद्रूक म्हणलें दुबावेणी तूंय तांचे बरोबर आसलो तो एकलो आनी तुजो सोद बेदूय तुका दाखोवन दिता हांव ताका वळखना वय ताच्या बरोबर आसलो एकलो त्या वेळार होम्यान साथ घातलो आनी जेजून सांगलेल्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी पेद्रू रडलो दुसऱ्या दिसा शुक्रारा दीस फांत्यार मातोर सोबेचे मुनीस ताका राजपाल पिलाताशी घेवन वेतात जिदेवाचे सुमूर्त फोडमोणे ताणें न्हीद ताची केल्ली पूण मोरनाचे फोडमोण मारूंक तांकां होक नासलो आतां पिलाताशी येवन जेजू पोरजेक उस्कायता आपणाकूच राजा करूं म्हूण सांगता म्हणून ताचेर बोगलांडां घालून राजकारणाचे रोमकाराच्या निती पोरमोणे ताका कास्तीचे फोरमोण मारूंक ते वावुरतात जुदेवांचो राजा तूं अशें तूच म्हणटाय कितल्यो गवायो तुजेर आड ते दितात ते तूं आयकोनाय दोर उत्सवाच्या सुमयार खंयच्याय एका कोयद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली कोणाक सोडलेलो तुमकां जाय बार्राबासाक वो क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक तूं त्या प्रमाणीक मनशाचे बानगडींत पडो नाका म्हाका ताचें सोबोन पडोन आयज हांवें जायते भोगलां पिलाताक ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना पूण मुखेल यात्रिकांनी जाणट्या बरोबर मेळून बारबासाक सुटका आनी जेजूक मोरनाचे फोरमोण मारूंक लोकांच्या मनान घातलेले ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिल्ली तुमकां जाय बाराबासाक बाराबासाक तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं ताका खुर्सार मार ताका खुर्सार मार तर ताणें कितें वायट केलां म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना हाका सोडी नाका पूण बाराबासाक सोड हाका
जिवेशी मार ताका खुर्सार मार ताचे रगत आमच्या भुरगे बाळाचेर पडू वो पळयात तुमचो मनीस ताका कुर्सार मार खुर्सार मार ह्या मनशाक तुवें सोडलोय जाल्यार तूं सम्राजाचो दुस्मान जातलो इश्ट न्हय जो मनीस आपल्याकूच राजा म्हणटा तो सम्राजाचो दुस्मान तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारू शेजार पातशाही सोमराजा बगर आमकां दुसरो राजा ना तेन्ना उलोवन कांयच फायदो ना पूण अदिकूच उचांबोडाय वाडटा तें पळोवन पिलात लोकां उजीर आपले हात धुयता ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रोगता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना ही जबाबदारी तुमची तेन्ना ताणें मागलोलें तशी ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जरबोन दिवंक खुर्सार मारून ताच्या आदीन केलो तसलो नाक ताका व्हरात आनी सयतेर काडात जेजूचेर फॉर्मोन मारलोले पडून ताचो घेत घेतलेलो त्या जुदासाक ताच्याच अंतोस्कणाचो किडो खावूंक लागलो रडूंक लागलो जेजूक आशिवंक लागलो तुझ्या सोम्याक तुवें कित्याक विकून दिलो आजुनूय मोग आसा म्हाका तुजो पातका तुवें तुज्या रोळ्यारूच पुरो सोमयाचो हांवें काळजान घातून घेतलो ताच्या ताटान हात घालून निमणो जेवण हांव जेवलो पळोवंक ना केन्ना सोयतान म्हजे भितर रिगलो शेकी देवचाराच्या फासात हांव पोचलो ये दीस नाणे आसात म्हजे आशेचे कित्याचेरूय तोरी हांवें ते खर्च करचे ये दीस नाणे नी रोकरादी रोगताचे कशे पोचतेले म्हाका ये नाणे शिरामाचे सोमयाचो उमो हांवें काळजान घातून घेतलो ताच्या ताटान हात घालून निवडे जेवण हांव जेवलो पळोवंक ना केन्ना
काळूगूच दिसता म्हाका म्हज्या कुटुंबाचे सोमासाक हांवें कशें तोंड दाखोवचें गुळांव घेता जावन दिये मोरोण लोजेचें गुळांव घेता जावन दिये मोरोण लोजेचें गुळांव घेता जावन दिये मोरोण लोजेचें राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासान व्हेलो आनी ताचेर भोंवतणी सगळी पलटून एकठांय जाली. सैनीक ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोटी दिली. ताच्या मुखार दिवी म्हणून ताका खिणून ते म्हणटात, जुदेवाचे राजा नोमान तुका. उपरांत ते ताचे दिपी उडयतात आनी जेजूची हातांतली बोडी काडून घेवन ताचे तोकलेर मारतात. उपरांत ताणें ताचे धाकटे आवरण काडले आनी ताचे काशा वस्त्र घालून ताका कुर्सार मारून घेवन वेतात. ताचे मुठी मारतात आनी म्हणटात, अरे क्रिस्त, तूं प्रभात दिवं म्हणटालो न्हय रे, तर सांग रे म्हाका आतां तुका कोण मारता रे? सांग रे म्हाका आतां. जिदेवाच्या राजा कोण मला सांग. कोण मारता रे तुका आतां? पास्काची बरोप समोरूंक उर्वजनी लोक जेरुसलेमाक आयलोलो. नाझारेतकार जेजू कुर्साचें मरण फावो जालां हे खबरेन आख्खें जेरुसलेम भरलें. कुर्साचे वाटेर लोक भरलो. भायर सोदतोच सिमाव नांवाचो सिरीन गांवचो कोण एकलो मनीस तांकां मेळ्ळो आनी ताणें जेजूचो कुरीस ताच्या खांदार घातलो. जेजून जायतें बरें केल्लें हें चिंतून थोड्यो ओस्तोऱ्यो रोडटात. ओस्तोऱ्या मदीं एकली वेरोनिका नांवाची येता आनी ताचें मुखामोड पुसता.
खुर्साचे वाटेर जेजू आपल्या आवयक भेटला. एकामेकाक पळोवन तांचे काळीज दुखता. Sinia, Sinia, Magra, Raji.
दीर्घे दीर्घे मोगाचे बाये मुझे पासो रोडो नाका दीर्घे 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 मोगाची माये मुझे पासो तू रोडो नाका गोडचे असले ते गोडूंक जाय तुवेंच म्हाका शिकयलाय गोडचे असले ते गोडूंक जाय तुवेंच म्हाका शिकयलाय देवा खुशी देवा खुशी हांवे करूंक जाय जेजून जायते कश्ट सोंसले आनी शेवटाक गोलगोता म्हणलोल्या जाग्यार पावतूच ते निश्ठूर सैनीक जेजूक कुर्सार मारतात. आनी उपरांत सोर्ती घालून ताची वस्त्रां वांडटात. तीच भाशेन ताचे बरोबर दोगूय चोरांकूय ते कुर्सार मारतात. एकल्याक ताच्या उजव्या हातीन आनी दुसऱ्याक दाव्याक. ताचे दुस्मान ताची खेबाळां कोत्तात. देव मंदिर मोडटाय आनी 3 दिसांनी ते नव्यान बांदताय अशें तूं म्हणटालोय न्हय रे. आतां तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी ह्या कुर्सा वयलो देव. दुसऱ्यांक सोडयली ताणें हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो आपूण इस्रायलाचो राजा म्हणटालो. आतां हाका देव उदीक कुर्सा वयलो तेन्नाच आमी हाचेर भावाट दवरतले. बापा बोगोस तांकां बापा बोगोस तांकां बापा
आपूण कितें करतात आपूण कितें करतात ते नकळो आपूण कितें करतात आपूण कितें करतात ते नकळो बापा भोगोस ताका बापा भोगोस ताका बापा भोगोस ताका अरे जेजू तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय स्वर्गा वयले देवय म्हाका आनी तुका आमच्या कर्तव्यांक लागून सजा फावो जाल्या पूण ताणें कोणाकूच वायट करूंक ना तो निरपराधी जावनय सजा भोगता जेजू तूं वैभवान येतोच म्हजोय उगडास कर सायबा आयज आयज तुका खरेंच सांगता आयज आयज तूं म्हजे बरोबर वैकुंठांत आसतलोय अशे तरेन त्या दुसऱ्या चोराक जेजूचे बोगसणे फावो जाले त्या वेळार जेजूच्या कुर्सा मोडी ताची आवय ताच्या आवयची भयण क्लेफसाची पुतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी आपल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें अस्तरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय ते वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली सगलें सोंपळ्ळें म्हूण जेजू कळ्ळें आवचीत सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्यान म्हणलें एली एली लामा सबक्तनी म्हणजे मोज्या देवा कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलोय हो एलिजाक उलो मारता एलिजा एका पावतलो जाल्यार पळोवया म्हाका म्हाका ताण लागल्या एक सैनीक धांव मारून एक आलोंबे शिरकान भरून एका बोडीक लावन जेजूक पिवंक दिलें शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें संपादलें सुमिया जेजून हे पोरी कुर्सार आपलो प्राण सोडलो तेन्ना देव मंदिरांतलो पोडटो वयरतान सोकला दोशी पिंजलो आनी भुंय कांपली हे सगलें घडलोलें तें पळोवन शोधपोतीन म्हणलें खऱ्यांनीच हो देवाचो पूत आसलो पोस सोकाणी अजून काळूक आसतना
मागदालाची मारिया समाधीशी गेली. तिने समाधी वेली फातोर काढलेली पळयली. धांवून वचून तिने शिमांव पेद्रूक आनी जेजूचो मोग करता त्या शिसाक कळयले. पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर समाधीशी येवंक भायर सरले. समाधीशी पावतोच ते दोगूय भितर गेले आनी थंय जमनीर आसलेल्यो ओलयो ताणें पळयल्यो. जेजूच्या तकलेर घातलेली तो रुमाल ओली सोरशी दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन घोळलेलो ताणें पळयलो. जेजूचो मोग करतालो ते शिसान हें सगळें पळोवन भावार्थ दवरलो. ते उपरांत दोगूय शीस घरा परतले. पूण मागदालाची मारिया थंयसरूच उबी रावन रडटाली. दोवी आंगावली न्हेसलेली दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसलेले. म्हज्या सुम्या कोणे चोरून व्हेलो. सोम्या म्हज्या म्हजो सोमी खंय गेलो काय? म्हजो सोमी ना. म्हज्या सोमी कोणे चोरून व्हेलो. सांग गोबाय, सांग गोबाय, सांग म्हाका कोणाक सोदताय. सांग गोबाय, सांग गोबाय, सांग म्हाका कोणाक सोदताय. म्हज्या सोम्या सोमादींतलो काडून कोणे व्हेलो. ताका खंय घाला, ताका खंय घाला तें हांव कांयच नकळो. म्हज्या सोम्या सोमादींतलो काडून कोणे व्हेलो. ताका खंय घाला, ताका खंय घाला तें हांव कांयच नकळो. कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो. ताका खंय घाला तें हांव नकळो. कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो. ताका खंय घाला तें हांव नकळो. काडून हांव वतोलें, बेगीन हांव दोतोलें. काडून हांव वतोलें, बेगीन हांव दोतोलें. बेगीन हांव दोतोलें. मारिया, रबोनी, गुरुजी. हांवें तुमकां सांगोंक नासलें. हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या शेलयांक नांवांत उलो कोत्ता. म्हजी शेलयां म्हजो ताळो आयकतात. सोम्या, उगडास आसा म्हाका तुज्या सांगण्याचो. पळे पळे तुजो ताडो आयकोन वळखले हांवें तूच सुमी म्हूण म्हजो. तुका म्हज्या सुम्याक पळोवन जीव म्हजो संतोसलो. आतां उठ मारिया.
म्हाका दवरून राव नाका हांव आजून बापाशी जोडूंक ना म्हज्या आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव जोडून वेता वच मारिया धांवून धांवून तूं वच ही शुभ खबर म्हज्या शिसांक पाठवय सोम्या तुका पळोवन तुका वेंगेवंक हांव आशेताली तुजें रूप पळोवन हांव सगळें संतोसली पयलीं परगटणार हांव शिव वर्तमानाची हांवें सोम्याक पडयला म्हणून कितली हांव बागी रोमाचे शिपाई घडलेली ही सगळी खबर मुखेल यादनिकांक कळयतात ते जाणट्या बरोबर एक जमात घडून हाडटात आनी बरेच पयशे सैनिकांक दिवन तांकां सांगूंक लावया आमी न्हिदलेले आसतना ताचे शीस येवन रातचे ताची कूड घेवन गेले राजपाल पिलाताच्या कानार पडल्यार आमी तांकां सांबाळटले म्हणून तांकां बरवोसो दितात शांती तुमकां हांवूच तो म्हाका सासपून पळयात हांव एक भूत न्हय म्हाका मास आसा आडां आसात तशीं भुतांक आसनात तर हांवूच तो म्हज्या पुनर्जीवणपणा वरवीं बापान दिल्ले मिसांव हांवें पुरें केलें जशें हांवें केलां तशें तुमी करात हांवें शिकयलां तें सगल्यांक शिकयात हांव तुमच्या सांगाता आसा आतां आनी सदां काळ म्हज्या नांवान आख्ख्या संवसाराक स्वच्छ शिपडोया दुसऱ्यांक उजवाड जायात दुसऱ्यांक जिवीत दिवपी हातयारां जायात संसाराच्या शिमा मोरयान हांवूय तुमचे सांगाता संसार हो सोबो मोरयान बापान दिलेले मिसांव हांवें ते पुरें केले जसो बापान म्हाका धाडला तशेंच तुमकां धाडचे पडले वचतावे शिकयलां तें आख्या संवसाराक कोरगोटा वेता थंयसर सोद शिकोया जिवीत दिवपी हातयारां जाया
इतिहासीक मनीस देव मनशा कुळाचो आयज बियार केलो दाखोवन देखावो ताच्या जिविताचो देवा सोयबाचोय जावनूय सदांच घालतो जियेलो देखून देवान परत ताका आपल्या उजव्याक बसयलो जिविताचे जिवितलो जिविताची वाट दाखयता जिविताचे जिवितलो जिविताचो ओर शिकयता उजवाडाचो उजवाड तो बरो उजवाड दाखयता उजवाडाचो उजवाड तो ओमोर उजवाडाक पावयता जेजू ख्रिस्त देवाचो पुतनीस सोडवणार संसाराचो मरण पुनर्जीवन जाव उत्सर्ग करो परवाचो ह्या उत्सवीक वर्सा पापसाय मारता उलो यात्रेकारांक कशी सगली जावया सोम्याचो धाडो जिविताचे जिवितलो जिविताची वाट दाखयता जिविताचे जिवितलो जिविताचो ओर शिकयता उजवाडाचो उजवाड तो बरो उजवाड दाखयता उजवाडाचो उजवाड तो ओमोर उजवाडाक पावयता सोताचें सोत्तो जिविताचें जिवितो उजवाडाचो उजवाड तो सोताचें सोत्तो जिविताचें जिवितो उजवाडाचो उजवाड तो सगळ्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. Now we will have a picture with the cast and the orchestra team. तुम्ही सगळीं आयलीं आनी शेवट मेरेन हांगासर रावलीं म्हूण तुमचे दिनवास साठयता. हे माचयेर थावन ह्या देखाव्याचो मोग घेवन घरा वेताना हांव क्रॅबी फेर्नांडीस तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता आनी ह्या देखाव्या उदेशी आमचो बावार्थ वाडत वचूं आनी जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड जावं. सगळ्यांक तुमकां परत एकदां देव बरें करूं आनीक देव बरी रात्र दिवं. Once again, dear friends, a big round of applause to the cast, the music troupe which is here, and a big round of applause to Father Adrian, to the entire production team, to all the directors, and especially as you go out, we would like to thank each and every one of you who have contributed towards the grand success of this Lenten operetta. God bless you all.